पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे। पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात। आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हे आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात। हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा, पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा। आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा। जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशे जे हे आसात जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात। खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय, जेणे करून जे पणजे कोणी असे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना। कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक आसले कारणान हांगा खूब अशे कितें जावपाक शकता, कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता। सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय। गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजे सावन।